क्या क्या था, कैसा आग लगा? वो रिजाल नाम करके वो आग लगाया है। वो आग लगाया है? हाँ, आग लगाया है। क्यों लगाया? दुश्मनी से हम लोग को झगड़ा चल रहा था, अड्डा खाली करने के लिए नोटिस आया था। तो हम लोग नोटिस का जवाब दिए पुलिस वाले को और कलेक्टर को भी दिया और उसके बाद में वो नहीं पाया तो इधर लगा दिया। केस भी चल रहा अभी हम लोग का, कोर्ट में केस भी। आप देखा उनको लगाते हुए? हाँ, लगाते हुए सब लोग देखे, हम नहीं देखा, हम लोग देखे। वो इधर आप झगड़ा कर रहा था आपसे? हाँ, झगड़ा सुबह से झगड़ा कर रहा है। वो अपना माल यहाँ से उठा के लेके गए, सब यहाँ पे उसका माल पड़ा था। आपका पार्टनर तो क्या था वो? नहीं, हमारा कोई नहीं था, सब लोग इधर रहते थे। लेकिन वो क्यों झगड़ा किया, आपको ये गिर रहा था? वो जगह के सोचता के बोलता हमारा है। ये तो जगह आपका है? नहीं, हमारा भी नहीं, उसका भी नहीं, कोमेजात का जगह है। कोमिंजात का जगह है? तो आपके पास परमिशन है चलाने के लिए? नहीं, परमिशन नहीं है। किसने आपको डालने को दिया था? वही वो वाला दिया था। किसी का भी परमिशन नहीं लिया आपने? लेकिन ऐसा चलाना अलाउड है? अब अलाउड है नहीं है, नहीं चला रहा हूँ, भाड़ा दे रहा था हम लोग। किसको भाड़ा दे रहा था? वो जोजे करके है। कोमिंजात का? नहीं, कोमेजात का नहीं, ये घर वाला ही। जुजे को भाड़ा दे रहा था लेकिन परमिशन कुछ नहीं लिया था? ओके। कैसा लगा वो तो उसने आग लगाया? 100% लगाया, 100% नहीं लगाया। नाम क्या उनका? रिजाल मुस्तफा। ओके, वो खुद का जगह है बोल रहे हैं? मैं नमाज पढ़ने गया था, हम नहीं था। लेकिन कौन था इधर? वो आदमी लोग थे, 4 लोग, हमारे तो कोई नहीं था। अच्छा, क्या बोलते हैं आदमी लोग, क्या बोलते हैं? बोले कोई लगाया है, ऐसा बोल रहे हैं। लगाया है? अभी कितना ये है स्क्रैप यार्ड? 5-6 था। बंद है, सब बंद है। बंद था? कभी से बंद था? अभी 1 साल से बंद है। 1 साल से बंद है? हाँ, 1 साल से बंद है। अभी क्या कौन तुम्हारा कोई आएगा जैसे भी? बोला हूँ, बुलाया हूँ, इधर उधर बात कर रहा हूँ। म्हजो वड सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इलिगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्ले, डेमोलिश काडले. तो कांय 2 डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले. सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमच्या फुड्यान येतालीं, कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांयच जायना, पीक ना, सगळी हेचे केमिकल देवन वचोन ते शेत पिड्यार जाताले, रोवन कांयच फायदो नासलो. सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना. सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आणि आमच्या लोकांक ही सगळी शेतां रोवपाक मेळटली. हिंगा आतां 4-5 जाणां हे करतात, धंदो करतात. तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता, कोंबयो पोसता. सो ते करपाक जायना, पूण ते इलिगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता. फायर एक्सटिंग्विशर बी काय सर्व्हिस बी काय ना फायर सेफ्टी काय ना तुमकडे? ना कांयच ना, ते सेफ्टी काय ना. आख्खे सगळे कितें केमिकल कोळसो आनी कितें कितें नाका जालें कितें हाडून ते पावसा दिसान ते हितून वयता, शेतान वयता. सो तेका लागून ते आमकां हे जाय तितले बेगीन डेमोलिश केल्ले जाय. पंचायत तुम्ही रेजोल्युशन घेतलेले हांव ऑलरेडी फॉर्वर्ड केल्ली सगळी जाल्ली आहा. पंचायतान म्हाका ऑलरेडी कंप्लेंट जाल्ली आसा आनी तेजे डेमोलिशन बी येयल्लें आसा. पूण ते डेमोलिशन कितें वेल्डअप जावन उरलें, दोन डिपार्टमेंट कितें येवंक ना, ताका लागून हें जाल्लें आसा, उरलेलें आसा. सर आता गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट सगळे बेजार जावपा हिंगा रस्तोय ना, कंपाऊंड बांदून दवरला तेणे. म्हणजे आख्खे लँड हातीच हे करता. हांव तेंच पळयता, विचारतालो बाबा हें लँड आमची म्हाका आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणजे कमदार लँड अशें म्हणटा पळय. हांगासर आमची शेतां आसा पळय, ही शेतां लोकांनी सोडल्या पळय हे स्क्रॅप यार्डा लागून. हे स्क्रॅप जर हांगासर आहले हे आमगे शेतकारांक तिकडे इतले प्रॉब्लम पळय, हे सगळे हांगा सोडल्या. कितें स्क्रॅप यार्ड कितेंय तर पत्री आसा कितें आसा हांगासर गेले जाल्यार लोकांक पांयांक बी लागपाक शकता. हाचेर एक्शन जावपाक जाय, कित्याक ही आमची शेतां परत आमकां रोवपाक जाय. आनी हांव पळयतलो हें कित्याक लागून अशें इन्सिडेंट हो कित्याक लागून जालो तो, आनी जाता तितले बेगीन हांव बंद करपाक वतलो. आतां हांव पळयतलो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा, कोण बोकड्यो बी आहा हांगा, बोकड्योय पोसले, कोंबयोय पोसले. हांगा कितें कांयच चलना पळय, आख्खे एक जंगल करून उडयला पळय हांगा. हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय. आनी पीआयकूय सांगला, बाकी डिपार्टमेंट येयले तेकाय सांगला हाचेर एक्शन जावपाक जाय म्हणून. कित्याक हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आनी हांवूय पळयतलो एक्शन घेवपाक, हें एक्शन जावपाकूच जाय. जी स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ही कंप्लिटली बंद जावपाक जाय, नाल्यार हो हेडेक आमकां सगळे आमचे जावं मिनिस्टर, सीएमाक, मागीर एमएलए, सरपंचाक, पंचाक एवरी टायम आमकां हे लोकांक हें येता फीडबॅक येता बाबा स्क्रॅप आहा ती हें जावपाक जाय, डेमोलिश जावपाक जाय. ही ऑल गोवा लेवलाचेर हे असले सेम स्टोरी. आनी कितें हाडून कितें घालता वय ओ कितें कंट्रोल जायना. वो आतां कितें आतां फायर ब्रिगेड ऑफिसर सांगतालो व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा हो कंट्रोल जावपाक. कित्याक हांगासर तो म्हणटा आतां माती बी हाडून कंट्रोल करचो पडटलो. पळय हो कितलो व्हडलो तो उजो, हो कंट्रोल कसो जातलो? जेसीबी हाडपा जाय, मागीर माती हाडून ती घालची पडटलो म्हणटा ना, व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा कंट्रोल जावपाक. स्क्रॅप यार्ड सांगता गव्हर्नमेंटाची जेसीबी हाड म्हणटा सर तो सांगपाक कोण आनी तेजेर हाडपाक जायना.
हे सगळं इनलिगल तो करता आणि गव्हर्नमेंटान हे करपाची इतले सर ऑन कॅमेरा तेंच्यानी सांगले की आपल्याकडे परमिशन काय ना आपण कोणाक तरी भाडे दितालो या जागाचे म्हणून तिने ऑन कॅमेरा सांगला सर म्हणून हांव विचारता हांव इक्वायरी करता मरे आता तेजे भितर कोणाचे तो हांवें आयकले बरोवन ते कम जाल्ले आतां प्रायवेट कम जाल म्हाका तितली एक्झॅक्ट खबर ना पूण तेच हांव विचारून हांव पळयता न्हू म्हाका हांव एक्झॅक्ट कितें खबर ना म्हाका हांव पळयता कशें कितें